फोंडा हॉस्पिटल आसा हांगा खुबशे पेशंट येता जावं फॅसिलिटीज ना हे सगळे मेन्शन केले तेंच्यांनी. आयज जीएमसीचेर जो रेफरन्स दिता जीएमसीन ट्रान्सफर करता ना 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 राव आयकय जीएमसीन ट्रान्सफर करता कितले पेशंट थंय येता आनी कितले पेशंट ऑन द वे मरता ते कोणाक खबर ना. Point of order, Speaker sir. Speaker sir, Speaker sir, अजूनपर्यंत Speaker sir, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल बेस्ट उजो लावपाचे काम करू नका असेंब्लीन. हे जे स्टॅटिस्टिक्स या विरेश वरकराक मातशे प्लीज सांगा त्याच्याकडे जे स्टॅटिस्टिक्स आहा की लोकांक बेश्टे मरता म्हणून वरतना तुम्ही बेश्टे उल्लेख करू नका. तुम्ही स्पीकर सर आय एम रेजिंग अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर. प्लीज आस्क हिम टू सिट डाउन. लेट नो द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाऊस. 3000 लोकांक रेफरन्स दिल्ले आसा म्हणून जेन्ना कॅज्युलिटी स्पीकर सर एक मिनिट बसून घ्या दोन्ही आयसीयून ते पेशंटाक बेड्स मेळना. बसून घ्या स्पीकर सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि आयडी हॉस्पिटलाचेर प्रश्न आसा सगळ्या जाणांनी विचारले. म्हाका दिसता तुम्ही मिनिस्टराक आन्सर करपा खातीर वेळ दिवपाक जाय. त्या उपरांत ना तो उठला आणि परत जीएमसीचेर जीएमसी लिंक आसा जीएमसी लिंक आसा आन्सर हो पळय रेफरल टू जीएमसी बट त्याच्यानी पळोवपाक जाय ताका जीएमसी लिंक आसा जीएमसी खबर आहा रेफरन्स करता म्हणून आसा सो लोड जीएमसीचेर पडटा. आणि मेडिसिन स्पीकर सर मेडिसिन बारीक लोकांक स्पीकर सर मेडिसिन टाइम टू टाइम मेडिसिन मेळना. कित्याक लागून कोण रिस्पॉन्सिबल आसा आन्सर प्रायव्हेटली परचेस करचो पडटा. स्पीकर सर स्पीकर सर प्रायव्हेटली परचेस करचो पडटा. सगळ्या काणकोणच्या सांगेच्यान लोक येता पडटा. पॉइंट ऑफ ऑर्डर आन्सर करपाक जाय. आणि एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो क्वेश्चन जो आसा न्ही स्पेसिफिक जो आसा न्ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि फोंडा हॉस्पिटल बस बसून घ्या ताका लागून बसून घ्या लोड पडटा. येस आन्सर आणि एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऑन रेकॉर्ड ऑफ द हाऊस. हे जे जेन्ना कितें विशय मांडपाक जाय आतां बाब विजय सरदेसाय मांडलो बेन्झीन मांडलो आणि युरीन सांगले की ट्रॉपिनिन आनी इतर कांय गोष्टी ते टेस्ट हे कार्डियक मार्कर्स करपाची गरज आहा डेफिनेटली. पूण कितें आसा हांव हेजेर जबरदस्त चवकशी करता ट्रॉपिनिन बिपिनिन करता आमचे कडेन फेसिलिटी ते आसा ते करपाक काय व्हडलें न्हू. पूण त्याच बरोबर हांव विरेशाक सांगूंक सोदता तूं जें म्हणटा तूं तेज्या मतदारसंघान गोवा मेडिकल कॉलेज आहा तेंच्याच मतदारसंघान आहा तांकां हांवें सदां तांकां कितेंय आसल्यार म्हाज्या लक्षांत येता की तांकां हांवें केन्ना बंधन घालूंक ना की अशें तुमी वचूं शकता. तांकां हांवें पयलीं बी सांगलां की तुका केन्ना गोवा मेडिकल कॉलेजान विजीट करूंक जाय निश्चित विजीट कर कितें चॅक करूंक जाय तें चॅक कर. पूण जें काम केलें वयता गोवा मेडिकल कॉलेज हांगा विशय ना. हांगा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी पोंडा हॉस्पिटलाचें आसा. रेफरल जाताच आमकां जर रेफरल करूंक जाय की म्हणूनच प्रायम मिनिस्टरान निती आयोगच्या माध्यमांतल्यान नवे तरेचे मॉडेल्स आमकां दिल्ले आसा जे ऑलरेडी हे नोटिफाय जाल्ले आसा ज्या माध्यमांतल्यान राज्य फुडें सरूं शकता. तुमी जर आमकां सांगले तुमी बी जर फाल्यां समजा सर आमच्या आतां जाय ते पार्टीचे लोक हांगा बसल्या तर कितें आहा की तुमी जर फाल्यां तुमचे मदीं आयलो विचार की ह्या तरेचे मॉडेल करूंक जाय तुमी कशें मॉडेल करतले. तुमी मॉडेल करपाक जाय जाल्यार आयज आमी एकमेकाचेर हांव काय तुमचे जे कितें तुमी टिका करता जे कितें तुमी सजेशन्स दिता हांव ते सजेशन म्हणून हांव एक्सेप्ट करता. हांव तुमी टिका करता म्हणना. पूण त्याच बरोबर हे सरकार जे आहा हे सिरियस आहा ह्यो गोश्टी खातीर. म्हणून हांवें मुख्यमंत्रीकूच सांगलें मुख्यमंत्री कडेन पयर चर्चा जाली की व्हडल्यो हॉस्पिटल आमच्यो ज्यो आहा हे हॉस्पिटलाचे अंडर मुख्यमंत्रीचे अंडर आयज सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलचे सावथाच्या लोकांक हे हॉस्पिटल बांदले गेल्ले. आनी ह्या सावथ गोवाच्या हॉस्पिटला खातीर आमकां कसलेय परिस्थितीक इंटिग्रेट करून फेसिलिटी केल्यार तितको बी खर्च सरकाराचो देंवतलो. आनी त्याच बरोबर गोंयच्या लोकांक ₹1 एक्स्ट्रा दिवपाचें ना. ह्या तरेचे मॉडेल आमी करुया. जर विरोधी पक्ष जर विदीन 3 months बिफोर द नेक्स्ट असेंब्ली सेशन वील गिव द प्रोसिजर दॅट वी आर फॉलोइंग. इट टेक्स टायम. फाल्यां तुवें सांगलें हांव कितें कोणाक काडून तें आमी दिवं शकना. आमी जर करता म्हणटा की कमिटी घेता तुमकां जर कितें सजेशन्स दिवंक जाय तुमी ना आय कमिटी टू फॉर्म्युलेट द प्रोसिजर हाव वॉट इज इट दॅट वी वॉन्ट बिकॉज ना कितें स्पीकर सर आयज एकूच मिनिट स्पीकर सर हे जे ते म्हणटा सगळे आतां तेणी कितें केलें लोक मरता म्हणून मागीर फाल्यां हेडलायन येतले लोक मरता म्हणून व्हरतना हॉस्पिटलान लोक कोण मरना कोण क्रिटिकल आसल्यार तेजे वाचोवपाचें जीवन तेजें उलयना. आयज तो गोवा मेडिकल कॉलेज तेज्या मतदारसंघान आहा. आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान तो केन्ना जाय तेन्ना वचून चवकशी करूं शकता आनी ताका खबर आहा की डॉक्टर कितलें काम करता तें. आनी डीन बी ताका पूर्णपणे सहकार्य विरेश बोरकाराक हांवें दी म्हणून सांगलां. ताका कितेंय तेजे पेशंट असले कितें असलें ताका सांग आनी ताका ट्रिटमेंट दी म्हणून सांगलें. हे कोणी सांगचें गोवा मेडिकल कॉलेज तुमी जेन्ना विधानसभेन जेन्ना उलयता हांव समजूं शकता म्हाका 16 वर्सां जालीं हांगा
तरी बी हांव ज्युनियर आहा म्हाजे पेक्षा 2-3 सिनियर हांगा पूण मेन म्हणजे कितें आहा की तुमी एक लक्षांत घेवंक जाय की डॉक्टर जे आहा हेंचेर मागीर हेंचो मॉरल मातसो कमी करपाचें मातशें कमी करात हे मातसो राव हांव उलयतां मातसो बस हे पब्लीक मिटींग न्हू हे असेंब्ली म्हाका मातसो 5 मिनटां उलोवन दी स्पीकर सर हांगा हे जे म्हणटा कितेंच गावना म्हणून हांगा 120 हांगा 120 हांगा हे जे मागला क्वेश्चन स्पीकर सर हे 120 कोटीचे बिलां आनी कसले बिलां आनी मागल्या ते दिले आमी गिरीश बाब बसून घे. तांकां आनी लोकांक हे जे सांगता हे चुकीची समज आयज मुख्यमंत्रीक खबर आहा मुख्यमंत्रीन पळयल्लें आसा की आयज आमी किडनी पेशंटाचो ट्रान्सप्लांट केलो तरी बी आमी ताका मेंटेनन्सचो अलावन्स मेडिसन दिता पेशंट इन पेशंट एंड ओपीडीचे बी मेडिसिन्स आमी प्रोवाइड समर्पक उत्तर मेळ्ळें आसतलें. क्वेश्चन नंबर 2 प्रेमन शेट.